हे आंदोलन आम्ही सुरू केल्या जवळजवळ 3 महिने जावन गेले. सरकार सोडून बाकी सगळे आमकां सपोर्ट करीत आसात. गोव्यांतले सगळे राजकीय पक्ष आमकां फाटीं दितात. आमच्या बरोबर काँग्रेस पक्ष आसा, नॅशनल काँग्रेस पक्ष आसा, आमच्या बरोबर शिवसेना आसा, आमच्या बरोबर इतर लहान मोठ्या संघटना आसात आणि ह्या सगळ्यांच्या आधाराचेर आमी फुडें वचपाचें काम आमचें चालू आसा. भाजपाचे जे काही आमदार आसात ते खाजगीरित्या आमकां सपोर्ट करतात. भाजप पक्षाचे पदाधिकारी खाजगीरित्या सपोर्ट करतात आणि ते म्हणटात की पार्सेकरान अशा प्रकारे एका कॉलेजचेर अन्याय करूंक जायना. माझी खात्री आसा एक दीस असो येतलो की पार्सेकराक हेच लोक भायर उडयतले. ह्या सरकारान गोवा विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेन हस्तक्षेप करूं नये आणि विद्यापीठान तो मानून घेवं नये अशी आमी ताकीद दिल्ली आसा. गोंयच्या सगळ्या विद्यार्थी संघटनांक आमी अपील केल्लें आसा. गोंयच्या सगळ्या शिक्षकांक आमी अपील केल्लें आसा. गोंयच्या सगळ्या पालकांक केल्लें आसा. आणि असो एक वेळ येतलो जर हे सरकार न आयकलें, आडमुठें धोरण चालू जर दवरलें तर ह्या आझाद मैदानाचेर उबो रावपाक तुका जागा मेळची ना इतलो लोक हांगा जमतलो अशी म्हजी खात्री आसा. ह्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्याक पर्टिक्युलरली आपल्या घरा भायर सरपाक डिफिकल्ट जातलें हे ताणें लक्षांत दवरचें. तेचें वैयक्तीक जर कितें जरी असलें जाल्यार तेणी सायडीक दवरून स्वताच्या स्वाभिमानाक लागून ह्या भुरग्यांच्या शिक्षकांनी ती खेळचो न्हू. अजून वेळ गेल्लो ना, शाणो जावपाक जाय आणि ह्या भुरग्यांचे सुरसुरेत पळोवपाक जाय. तेणी आज ही मांद्रेसून पणजे भुरगीं येयल्लीं आसात. बाकीचे लोक सगळे रस्त्यार येयले ते गोश्ट वेगळी, पूण एका हे जनतेचें कितेंच पडलेलें ना. गांवांगांवांनी आमी मिटिंगे घेतल्यो आनी तिसरे हांगर आमी आयले, धरणां जाल्यो. चवथो दीस आसा. तेणी लोकांच्या भावनाशी खेळचो न्हय. आतां हेच्या फुडलो स्टेप तेणी जर निर्णय ना घेतलो जाल्यार आमचो स्ट्रॉंग वेपन असो निर्णय आसतलो. तेणी आजून शाणे जावचो हें आमकां ग्रँट दिवची. आमी सगळ्या पक्षाचे लोक हांगा एकवटलेले आहा. इलेक्शना येणाऱ्या विधानसभेच्या इलेक्शना पयलीं जर ना आमकां तेणी सँक्शन दिले जाल्यार ताका आमी योग्य धडो फुडल्या इलेक्शनाक दाखयतले. काम करून हांव शिकयता तांकां लोकांच्या कामाक वचून. म्हाका म्हापशां बीन उदनाला वचपाक पयशे म्हाजे ना. लोकांचें घर काम करता आनी तांकां शिकयता. मागीर आतां ना जाल्यार मागीर तांकां बंद करपाचें लागतलें. ते आमकां मांद्रेन कॉलेज जायच आमकां.